हॅलो फ्रेंड, शंकर बोलचे आमच्या गोंया खातीर आयज हांव आसा गिरी पर्वरी देवती काडली काय जे माडांनी म्हणटात न्हू त्या जाग्याचेर. आनी म्हापशा वयतना लेफ्टाक तुमी पळोवपाक शकता सगळीं शेतां दिसता. पूण आतां शेतां दिसना, आतां सगळे त्या शेतांनी उदक दिसता. कित्याक वयता थंयसर आमी फिलिंग केलां आनी तें उदक येता आनी मागीर त्या शेतांनी सांठवता. आयज उदकाक ते वचपाक वाट ना. आयज तें उदक हायवेचेर सुद्दां येता आनी हायवेचेर सगळें उदक जाल्लेलें आसा. आमी आयज एका जाग्याचेर आहा, शेतान आसा आनी ह्या शेतान सरकारान कन्स्ट्रक्शन केलां. हें पळय कितें, आनी हो खंय 20 MLD सेवेज ट्रिटमेंट प्लांट, कन्स्ट्रक्शन ऑफ 20 MLD सेवेज ट्रिटमेंट प्लांट कितें रे. आनी हांगासर ह्या कन्स्ट्रक्शन सरकारूच जर शेतांनी कन्स्ट्रक्शनां करपाक लागले जाल्यार मागीर ते बिल्डर लॉबी आनी कित्याक सोडटले रे शेतां. तुमीच धडो घालून दितात मरे तांकां. आनी आयज हे तुमचें कन्स्ट्रक्शन सगळें उदकान बुडलां मरे. अरे पळय रे, हो सत्यानाश जाला तो. कितें रे, सगळें बुडलां मरे. आनी एवरी इयर जर सपोज सरकार आयज जमिनी हडप करून कितें रे, हे जे सगळे प्रोजेक्ट अहे शेतांनी हाडपाक लागले, शेतां काबार मरे. एग्रीकल्चर मिनिस्टर खंय आहा रे, TCP डिपार्टमेंट खंय आहा न्हिदले. TCP डिपार्टमेंट न्हिदले जेंकां परमिशन आमच्या शेतांनी कन्स्ट्रक्शन करपाक. आयज जर सरकारूच जर शेतांनी कन्स्ट्रक्शन करता, सामान्य मनीस आनी फाटी फुडें पोवचना, शेतां फील करून हांगा बिल्डींग उबे जातले मरे. आनी मागीर आमकां फुडल्या पिढयेक शेतां जाय तेन्ना शेतां खंय मेळटली रे. आयज तुमी गोंया लिटरली काबार करून सोडला. अरे ह्या शेतांनी आमी पोरसूं लायताले, तांदूळ लायताले, बाकीचे पीक काडटाले, मिरसांगे लायताले. अरे आयज सगळे मारून उडयले तुमी कन्स्ट्रक्शन करून करून. कितें रे, कॉन्क्रीट जंगल करून सोडले गोंय. दोंगर नश्ट केले, दोंगर काबार केले, शेतां नश्ट केली, रानां काबार केली. कितें रे, आनीक कितें जाय रे. अरे आयज म्हाज्या गोंयच्या मायभुमीचे लिटरली वस्त्र हरण करून सोडला तुमी. सोंपयले सगळे तुमी. अरे हांव CMा कडेन मागता, मात तरी लक्ष घाल. ह्या शेतांनी कन्स्ट्रक्शनां नाका. शेत आसता फक्त अन्न उगोवपाक, अन्न. आनी तें अन्न आमी खाता. फुडल्या पिढयेक शेतां जायी. ही शेतां नश्ट करूं नाका, इतलीच म्हजी विनंती. देव बरें करूं.